गीत घेऊया पेज नंबर 139 K1. Salomonis rodloduka dotoreci solisuka monachir soitu zodu kakazo fondo fodu Jesu ailo por soli Jesus ami जीवन साला आमची मध्ये आयला पडता Jesus ami जीवन साला आमची मध्ये आयला पडता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावानो, मनशाची काकलूत दिसून मनशाक सोबा तरेच्या बानपासांतली सोडून मनशान आपली शांती अणभवून कुशालकायेन आपले जिवीत सारूंक देव आपल्या पुताक ह्या संवसारांत पाठयता. जेजू आपल्या बापाची काकलूत शांती आनी कुशालकाय मनशांक सोबा तरेनी अणभवूंक दिता. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां अशें म्हणून आयज तोच जेजू आमकांय पाठयता. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो सांगात घेवन देवीक काकुतीचे दूत जावन एकामेकाच्या जिवितांत शांती आनी कुशालकाय हाडूंक वावरूंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत बापाची कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणू, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांगपार मानीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या धर्म वैभवा पासून आमी तुका वागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या
मोहिमेवंत आनी मोगाळ बापा, पुनर्जीवन जावन जेजून संवसाराचें जोयत व्हेलें आनी आमकां तुजी भुरगीं करून त्या आपल्या जोयतांत वांटो दिलो. ह्या देण्या खातीर संतोश भरीत काळजान आमी तुका दिनवासतांव. जिखलोलें जोयत आमचे जिणेंत तीर जावच्याक आनी पातोक काडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळच्याक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां चलून व्हर म्हूण मागतां. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजो नासलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागा दवरतालीं. दोन दूत व्हडा बोळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक जाय कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून ताचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदूतांच्या पांयांशीं दवरतालीं आनी मागीर सण एकल्याक आपआपले गरजे प्रमाणें हे दुडू वांटतालीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत नासलोलो. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता दुवानी म्हणचें ताचो माये मोग मीत नासलोलो. आरोणाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माये मोग मीत नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माये मोग मीत नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत नासलोलो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका कास्त लायली, बरीच कास्त लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत नासलोलो. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा सोंदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यांव. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत नासलोलो. भाविवंत जुवांच्या चिटी वेले वाचप. प्रितीमेच्या न्हू जो कोण जेजू क्रिस्त अभिशेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत आनी जो कोण बापाचो मोग कोत्ता तो ताच्या भुरग्यांच्या मोग कोत्ता. देवाचो मोग कोत्ता आनी ताचे आज्ञा पाळटा खरो वरूय आमकां कळूंक येता. आमी देवाचो मोग कोत्ता आनी ताचो आज्ञा
पालता कारण वरवीं देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्या आज्ञा पालोवंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जोडून दिला ताणें सर्वेस्वराचेर जोईत व्हेला. सर्वेस्वराचेर आमी जोईत व्हेला तें हें: आमचो भावाट कोण संवसाराचेर जोईत वता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानतात तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. तर उदका आनी रोगता वरवीं आमी आत्मो हांगा गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब ह्या देवाच्या उतराक जावनी. उद्गाराक उबी रावया. Soy salves moro, soy salves moro, soy, 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 soy. Soy salves moro, soy salves moro, soy, 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 soy. Utor Boże dewacze, kazan koncon do worda. Arpon Boże dziwacze, babak bogdino barda. Soy salves moro, soy salves moro, soy, 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 soy. Soy salves moro, soy salves moro, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जाला तेच सांजे म्हणजे सातोळ्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद करून दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सोम्याक पळोवन शीस कुशाल जालें. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिशात तीं तांकां बक्षोतलीं आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना जाशात तीं तांकां बक्षोवची नात. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हाताचेर हांवें किळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी किळ्यांचे स्वातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सतमानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळे आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड
आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. आनीक जायत्यो खुणा जेजून शिसां हुजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नान. पूण जेजू म्हणल्यार अभिशिक्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी विस्वास दवरचे खातीर आनी विस्वास दवरून ताचे वरवीं तुमकां जिवीत मेळचे पासत ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां पयल्या क्रिस्ती भावा भयणीच्या जिविता विशीं खबर मेळटा. पवित्र सभेंत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक आमी कशी साक्षी दिवंक जाता तें हें वाचप पुर्विल्ल्या क्रिस्तांवाच्या गुणांतल्यान आमकां सांगता. भावार्थांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजनासलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलेंय ती बागा दवरतालीं. दुसऱ्यांचो हुस्को धरून जिवप ही एका पाटलावदाराची जबाबदारी. दुसऱ्या समृद्धीच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा त्या प्रमाणे देवाचे पोजे मदें कोणूच गरीब आसचो ना. सर्वेस्पोर तुमकां दिता त्या गांवांत तो तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. हीं उतरां आमकां दुसऱ्या समृद्धीच्या पुस्तकांत 15 आनी वोळ 4 हातूंत मेळटा. आयच्या दुसऱ्या वाचपान जेजू खरो देवाचो पूत ह्या स्वताची आमकां वळख मेळटा. खऱ्या धर्माचेर आड भावार्थ्यांक घट करूंक धाकट्या आजियाच्या क्रिस्तांवांक हें पत्र जुआंव बरयता. त्या गांवाच्या पवित्र सभे मदें खोटे शिकोवपी आनी प्रवादी उप्रासलोले. हे क्रिस्ताचे विरोधी जेजू सोडवणदार आनी मनशा सैम घेतलो तो देवाचो पूत म्हूण ते मानून घेनासले. जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आयलो आनी हाका आत्मो गोवाय दिता म्हूण जुआंव आमकां उगडास कोत्ता. शुभ वर्तमानांत जेजूक जेन्ना दवरलो तेन्ना भिरांतीन सगळे ताचे शीस सांडून गेले. जुदेव आनी रोमी अधिकारी जेजूक दवरून कुर्सार मात्तात आनी जेजू कुर्सार मोत्ता तेन्ना शिसांची भिरांत ओदिकूच वाडटा आनी जुदेवांचे भिरांतीन दारां बंद करून ते आसतात. असले परिस्थितींत पुनर्जिवन जाल्लो जेजू भितर सरता आनी तांचे मदें उबो जाता आनी तांकां तो अशें म्हणटा, शांती तुमकां. जेजूक पळोवन तांचें उंचांबळ जाल्लें काळीज मन शांत जाता. तांचें मन दुबावान घुस्पलेलें देखून तांकां आपले हात आनी कूस दाखोवन तांचे दुबाव तो पयस कोत्ता. जशें जेजून आपल्या शिसांक पाठयलें तशेंच आयज जेजू आमकांय दर एकल्याक आपले गोवाय जावंक पाठयता. जाल्यार कशे तरेन आमी ताचे गोवाय जावंक जाता काय? गोजेक सांपडल्या सवे वांटप करून भावार्थ्यांचो जमो आपल्यो सगल्यो वस्तू गोजे प्रमाणे एकामेकाक वांटताली. आमचे लागीं कितेंय आसा तें आमी एकामेकाच्या गोजे वेळार वांटून दुसऱ्यांच्या जिवितांत कुशालकाय हाडून आमच्यान जेजूचे गोवाय जावंक येता. मनशाच्या जिवितांत शांती हाडून शांती तुमकां ह्या उतरांनी जेजू आपल्या शिसांक आपली शांती दिता. मनीस आपल्या जिवितांत शांती सोदूंक
हांगा तुवें धांवता. खरी शांती आमकां जेजू दिता. जेजूची शांती अणभवून आनी जेजूची शांती दुसऱ्यांक दिवन एकामेकाच्या जिवितांत शांती हाडूंक वावरूंक आनी जेजूचे खरी गोवाय जावंक आयज दरेकल्या पासत ही कृपा मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमंतान देवाक, सोद पदवीदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडी सांबावलो. आंकवार मारये ताणें सोलमलो. पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात सोडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो सोमी आनी आमचो दोनी आमच्या मोगा पासत कुर्सार मरून तिसऱ्या दिसाक पुनर्जीवन जावन आमचे मोदें जियेता आनी आपली काकलूत आमकां सोबार तोरेनी अणभवूंक दिता. जेजूची काकलूत अणभवून ताचे काकलुतेचे दूत जावंक आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची मोगान सेवा चाकरी करून देवाची काकलूत शांती आनी खुशालकाय अणभवूंक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दया बाबा, दया बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची मागणी आयकून घेवन आपले पोरजेचे प्रोस्ट सुटावे करून दिवं. पोरजेच्या जिवितांत बरेपण हाडटले दूत जावंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. दया बाबा, दया बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमच्या जिवितांत येतोल्या हाल उपद्र्यांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची काकलूत शांती आनी खुशालकाय आमी अणभवूंक बापाची कृपा मागुया. दया बाबा, दया बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमच्या कुटुंबांत आमचे समुदायांत आनी वावराचे सुवातेर एकामेका सोवे मोग आनी हुस्को दाखोवन बरेपण विस्तारतली मनशां जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दया बाबा, दया बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमचे मागणे तूं आयकून घे. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय.
संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडयेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं Amen. गीत घेवया पेज नंबर 35 C16. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा पूर्ण जिवन जेजूचें जोयत समोरून तुजी भुरगीं हें बलिदान तुका भेटयतात. तुजे पदवेन ही आमची खालती देणी बोदल आनी तांच्या रुपान जेजूचे मोहिमेवंत गाय ओळखूंक आमचो भावार्थ अदीक थीर कर आनी ताच्या कडवळ्यांतलें तुज्या जिविताचें उदक आमकां पिवंक दिवन तुजी शांती आमच्या काळजांनी वाडय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या देवाज्यान आमी कोच्ची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sorves por tu
utsorgi tuka soy soy, sorves moraci navieta, sorves moraci navieta, taka soy soy, taka soy soy, utsorgi tuka soy soy, utsorgi tuka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. Soumia Jesu, tudzie moron, ami soborota. Tudzie punorjivan, ami pargata. Tudzia inyang, tudzia inyang, ami odrekta. Tudzia inyang, tudzia inyang, ami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगुती मेलेल्या समेस्तांक तुजे फळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनक्वार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पुती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen.
आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणेच शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाची शिलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 60, D24.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमची काळजां हे घोडये संतोशान उमाळटात, कित्याक न्हूच तुवें आमची पातकां बोगसून आमकां तुजी भुरगीं केलीं आनी तुजे शांतीन भरलीं. पूण जेजून परगट केल्लें व्हडांतलें व्हड भाग ह्या सुर्गीच्या जेवणांत आमकां सगल्यांक भोगूंक दिलें. ताका पळयनासतना भावार्थान आमी ताचेर विस्वास ठेवलो. ताच्या हाता पांयाच्या गायांनी बोट घालिनासतना आनी ताच्या कडवळ्यांतल्या गायांत हात घालिनासतना आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जिवन जाल्ल्या आमच्या सोडवणाराक आमी घेतला म्हूण आमी वळखता. एकाच भावार्थान त्याच जेजूक घेतिल्ल्या आम्हा समेस्तांक पुर्विल्ल्या भावार्थ्यां परी एका काळजाची आनी एका मोनाची कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशे बसात. फादर जूड करास्को आनी फादर जस्टिनान हे मीस आमचे पासत भेटयलेले आसा, ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी दैवीक काकलुतीचो आयतार समारंभता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जाणो कशे भाशेन देव आमकां काकलूत दाखयता आनी आमी सगळीं ताचो पाटलाव करता म्हणटोच जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक काकलूत दाखोवंक जाय, चड करून आमच्या घरादारांनी. आनी तुमी हे भाशेन जियेतात आनी ह्या फुडें जियेतले म्हणून हांव देवाक आतांच सारकां दितां. तुमच्या सगळ्यां पासत तुमी हांगसर व्हडा भोक्तीन भाग्योन सायबाच्या ह्या बजलिकेंत येतात, तर ताणें आमकां सगळ्यांक विनोती करून आशिर्वादान बोदची आनी जेजू सारकी आमी अदीक अदीक जावची म्हणून हांव देवाक आर्गां दितां. तुमी जी यूट्यूबाचेर ह्या मिसान वांटो घेतात, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कोयराक आनी आमच्या यूट्यूब दाखयतल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ती खूब तोकोस घेतात, तांकां हांव वाखाणटा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मिसां हांगसर आयताराची सकाळची हे भाशेन आसतात. आमचे भाशेन 7:00, 8:00 आनी 9:15. 10:15 मीस इंग्लीश भाशेन आसता. सांजेची मिसां नात. सोमवार ते सोनवार सकाळची 2 मिसां आसतात, 7 आनी 8 आमचे भाशेन. पूण सकाळी 5:00 पवित्र भोजोण आसता. थंयसर आमी सगळ्यां पासत मागता. हांगसर लोक येतात तितल्याय पासत आनी जी आमकां मागण्याची विनंती करतात तांचेय पासत खूब लोक त्या भोजवणेंत भाग घेतात. त्या उपरांत 6:00 इंग्लीश भाशेन मीस आसता. ह्या दोनूय सेवा धर्मांक म्हणून हितून लोक तितलो येना, कित्याक तें चड सकाळचें जाता. पूण लोक यूट्यूबाचेर तातूंत भाग घेतात. आतां आमी सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्योंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार. आमी गीत घेवया पेज नंबर 96 F23. Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Vaid kortoliak, boksuja. Dus manang vei, maruja. Jesus ciuși cordiu, vevorat maluja, e calis monantolia. Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Wotuja, Krista Shantin, Wotuja. Wotuja, Krista Shantin.